नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारात. भारतात येवपी यूकेच्या नागरिकांक ई विजा सुविधा परत सुरू जातली. सिस्टम अपग्रेड चालू आसा. विजा वेबसायट रोखडीच सुरू जातली म्हणून लंडनातल्या भारतीय उच्चायुक्तान स्टेटमेंट काढला. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन प्रधानमंत्री मोदी आणि अमित शहाचे उपकार मानले. टुरिस्ट सिजनाक बूस्ट म्हणून TTAGन सरकाराचे उपकार मानले. We would like to thank from bottom of our heart to Chief Minister, Tourism Minister, Director Tourism, Government of Goa as a whole, and the Centre government for reinsisting the tourist e-visa for UK specifically. आता कितें आसा, दोन फ्लायटी UKच्यान येताली, one from Gatwick Airport and one from Manchester, and ताका capacity 50-60% येताली. Because of visa issues, flight was coming empty. With this procedure, it will help in filling up the flight. Not only that, there is a direct flight Air India ji asa from London. There is a Qatar Airways, Oman Airways also flight coming via London. So त्या scheduled flight आणि tourist वाटताले येवपाचे. आणि initially 4 flight तेंच्यांनी plan केल्ली UKच्यान येवपाची, TUI जे operator आसा. But because of visa issue, they are restricted to 2 flights. आणि तितूनय त्यांची capacity कमी येताले लोक. But with e-visa coming in, I think it will go long way in the reviving foreign tourists into Goa. Welcome to all my friends from the UK. UK is a dominant market in Goa, and we need to ensure that these tourists add to the international numbers. When we talk about international tourists come in, UK and Russia play quite a major and dominant role. And आमका विजाचो issue आशिल्लो. Last few months, from the time we have taken, there have been bilateral issues. After the new Prime Minister, Mr. Sunak, has come in and Modi ji's talks with him, I think a lot of things have eased out. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो बेळगाव शिमवाद चढार पडला. महाराष्ट्राच्या मंत्र्याक बेळगावां एंट्री बंद. कर्नाटकाक महाराष्ट्राच्या ST आणि ट्रकांच्यो तोडफोडीच्यो घडणुको घडिल्ल्यान महाराष्ट्रान कर्नाटकात ST बसी बंद केल्यात. केंद्रान मदीं पडचे म्हणून महाराष्ट्राचे फुडारी मागतात. लग्नाचो सीझन आशिल्ल्यान बेळगाव यो वच करतल्या गोंयकारांकूय प्रकरण बादलें. शांतता घडोवन हाडून पळयता तांचेर कारवाय करची म्हूण आयज कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी हांगा एक मोर्चा येवजिल्लो आसलो. आनी हे जे रक्षण वेदिकेचे कार्यकर्ते बेळगांव येता आसले, बेळगांवच्या सादारण 18 किलोमीटर आसलेल्या हिरेबागेवाडी चॅकपोस्टाचेर ते जेन्ना एकठांय आयल्ले तेन्ना तांणी कर्नाटकाच्यो 6 ते 7 बसीस तांणी तोडून उडयल्यो. ताचेर फातरफेक जाली आनी ताची लुकसाण जाली. पुलिसांनी तांकां रोखडेच ताब्यांत घेतले. आयज सुद्दां बेळगांवांत आनी सगळे कडेन पुलिसांचो बंदोबस्त वाडलेलो आसा. पुलीस आपल्या वेगवेगळ्या वाहनांक सांगाता, तेच भशेन 1000 पुलीस फोर्स सांगाता हांगा सज्ज आसात. हिरेबागेवाडी कांय कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी तांणी ताब्यांत घेतल्या. तेच भशेन बेळगांवांत येवपी जी वाहनां आसात महाराष्ट्रांतल्यान, तर प्रत्येक नाक्याचेर ह्या वाहनांची तपासणी जाता आनी पुलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त दवरलो आसा. मार्च 2023 मेरेन CZMP 2019 करपाची ग्रीन ट्रिब्युनलाची डेडलायन पाळप शक्य ना. CRZ नेमाच्यो कांय अडचणी आसात, त्यो आदी जाग्यार घालूंक जाय म्हणून पर्यावरण मंत्री काब्राल प्रुडंटाकडेन उलयलो. हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत आवाजाच्या प्रदूषणाचो विशय काब्रालान घेतला. केंद्राच्या अधिसुचोवणेक धरून खंय मार्ग काडटले. आवाजाच्या प्रदूषणाविशीं केंद्रीय नेमाप्रमाण रातच्या 10 उपरांत भौशीक सुवातींनी प्रदूषणकारी म्युझिक लावंक मेळना, इंडोर मेळटा. ही गजाल मतीन धरून नेमाक धरून खंय उपाय काडप चल्ला. तितून एक इशू जो हांव सेंटरा कडेन झगडीत आसा की तेणी एक 2316 कितें तरी फिगर दिला की CRZ3 हाक CRZ2 करपाक. तेणी आमकां तो फिगर तेणी कसो डिरायव केलो हेजेर कॅल्क्युलेशन दिवं ना. 2316 कित्याक आनी आमचे 1,500 आसा. आमचे कलंगूट सारक्या शहरा भितर वो पर्वरी सारक्या शहरा भितर इट इज अ विलेज, पूण तांकां सगळे एम्युनिटी सरकार करता. सो वाय नॉट दी शेअर. सो हेजेर भासाभास चालू आसा. बट वी वील डू आनी फुडल्या विकान आमी मिटिंगा चालू करतले आमचे भितर टू फायनलायज 2019 CRZ रुल्स. ताका सेम पब्लीक हियरिंग बी सगळे प्रोसेस सगळे आसतले. सगळे एनजीटीन टायमलायन दिल्ले आसा. सो पळया कशें. CRZचे नेम आणि आवाजाच्या प्रदूषण प्रतिबंधक नेमात आशिल्ल्यो अडचणी जाग्यार घालूंक काब्राल खंय दिल्ली वचपाचो आसा. पयलीं कितें आसतलें
की मध्य प्रदेश स्टेट ॲक्ट फॉलोअप करतले गोवा गव्हर्मेंट. आता सेंट्रल गव्हर्मेंट नोटिफिकेशन येयले फॉर नॉयज अँड रूल्स, सो इट इज फॉलोड बाय द सेंट्रल नोटिफिकेशन. तितून भितर आफ्टर 10 o'clock म्युझिकूच ना आउटडोर, इंडोर आसा, डेसिबल मिटर दिला. सो वी विल ट्राय टू फायंड आउट द सोल्युशन. सो हे सगळे गोष्टी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर आम्ही करता. इट इज टेकिंग टायम. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि स्वप्नील तारी. सेगीत 7वे फावट गुजरातांत स्पश्ट बहुमत जोडून मोदीची बीजेपी जिखपाचो एक्झिट पोलांचो अदमास. 2024च्या लोकसभेचे नजरेन प्रतिश्ठेचे गुजरात विधानसभा वेंचणुकेक मोठे म्हत्व. तेवटेन दिल्लीचे MCD वेंचणुकेत आपाचो बीजेपीक धपको बसपाचे शिनाल. हिमाचलात बीजेपीक काँग्रेसीची खर टक्कर. पळयात रिपोर्ट. गुजरात, हिमाचलाचे विधानसभा आणि दिल्लीच्या MCD वेंचणुकांचे मतदान सोंपले तसे वेगवेगळे एजन्सी आणि राष्ट्रीय चॅनलांनी रातीसावन एक्झिट पोल जाहीर केले. 1995 सावन गुजरातात बीजेपी सरकार. खुद्द नरेंद्र मोदी 2001 सावन 10 वर्सां वयर मुख्यमंत्री आणि उपरांत प्रधानमंत्री. प्रतिश्ठेचे गुजरात वेंचणुकेत हे फावटूय मोदीच. 182 सिटांच्या गुजरातात इंडिया टुडे माय ॲक्सिसान बीजेपीक 129 ते 151 सिटां मेळपाचो अदमास उक्तायला जाल्यार काँग्रेसीक 16 ते 30, आपाक 9 ते 21 आणि हेरांक 2 ते 6. रिपब्लीक PMRQ 128 ते 148 सिटां बीजेपीक जाल्यार काँग्रेसीक 30 ते 42 आणि आपाक 2 ते 10, हेरांक 0 ते 3. ABP सी वोटर्स बीजेपीक 128 ते 140, काँग्रेसीक 31 ते 42, आपाक 3 ते 11 आणि हेरांक 2 ते 6. हिमाचलात काँग्रेस आणि बीजेपी मदी टक्कर. इंडिया टुडे माय ॲक्सिसाच्या एक्झिट पोलाप्रमाण बीजेपीक 24 ते 34 जाल्यार काँग्रेसीक 30 ते 40 सिटां मेळू शकतात, हेरांक 4 ते 8. रिपब्लीक PMRQ बीजेपीक 34 ते 39 जाल्यार काँग्रेसीक 28 ते 33, आपाक 1 जाल्यार हेरांक 1 ते 4. ABP सी वोटर्स बीजेपीक 33 ते 41, काँग्रेसीक 24 ते 32 सिटां. दिल्लीत फाटल्या 15 वर्सां सावन MCDचेर बीजेपीची सत्ता. हे फावट MCD बीजेपीच्या हातांतल्यान आपाक वचपाचे संकेत एक्झिट पोलांतल्यान दिसतात. दिल्लीत आपाक 139 ते 171 जाल्यार बीजेपीक 69 ते 91 सिटां मेळू शकतात, जाल्यार काँग्रेसीक 3 ते 7 आणि हेरांक 5 ते 9. गुजरात आणि हिमाचलात सत्ता राखता जाल्यार बीजेपीक 2024चे लोकसभेचे नजरेन शिनाल बरे. मात राजधानी दिल्लीत आप मुळा घट करता ती पळयल्यार परिस्थिती बीजेपीक हुस्क्याची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा एअरपोर्टाक नाव दिवपाचो निर्णय दिल्लीत जातलो. फुडारी म्हणून मनोहर पर्रीकारूय मान्य. मोगोचो आमदार सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. पणजी महापालिकेक EV गाडयो दिवपाच्या कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडियान ताका मोपाच्या नांवा विशीं विचारले. भाऊचे नाव दिल्यार खंय खोस जातली. कोण आंदोलनाची भाशा करता ताका खंय अर्थ ना. मोपा एअरपोर्टाक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराचें नाव लागीं फायनल जाला म्हूण चर्चा आसतना मोगोचो आमदार सुदीन ताचेर उलोवंक सोदिना. निर्णय खंय दिल्ली जातलो. लीडर म्हूण पर्रीकार खंय मान्य. एक म्हणजे मला खूप आनंद होतोय, भाऊसाहेबाचं नाव जर मोपा एअरपोर्टला दिलं आणि मगो पक्षानं ती मागणी केली. मी लीडर म्हणून सांगत नाही, मगो पक्षानं आधी मागणी केली. त्यांनी रिझोल्युशन घेतलं एक्झिक्युटिव्ह कमिटीनं आणि ही सगळी रिझोल्युशन मागणी जी केली त्यांनी प्राईम मिनिस्टरपासून गव्हर्नरपर्यंत आणि मुख्यमंत्र्यापर्यंत सगळीकडे पोचवलेली आहे. त्याचा योग्य निर्णय मला वाटतं दिल्लीला होणार, कारण गोव्या सरकारकडं याच्या संबंधी काही नाही आहे. पर्रीकर यांच्या नावाचं पण कुठेतरी मागणी नाही, त्याच्यावर मला बोलायचं नाही. तो प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचा आहे. लीडर म्हणून मला तो पण मान्य आहे. आता हे सगळं जे भाष्य आहे, तुम्ही जे प्रश्न विचारतात त्याला उत्तर गोव्यात नाही आहे, कारण युनियन मिनिस्ट्री काय डिसाईड करते हे गोव्यातल्या मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पण ठाऊक नाही. मोपाच्या नावा वयल्यान आंदोलन करतल्यांक खंय अर्थ ना, ते खंय मोगो सोडून गेल्ले. जे कोण इथं आंदोलनाच्या पवित्र्यात आंदोलनं करतात त्याला काही अर्थ नाही, कारण ह्या लोकांनी मगो पक्ष जेव्हा सोडला तेव्हा विचार केला नव्हता. पणजे महापालिकेक ECLEI कंपनीन 2 आणि 3 व्हीलर मिळून 24 गाडयो दिल्यो. सुदिनान बावटो दाखयलो. And government of Goa has also initiated preparation of 100% renewable energy plan or energy action plan with Ministry of New and Renewable Energy Government of Goa. If you want to have a vision, then you have to think twice. A good project has to come.
प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. तिळारी कालव्याचे काम येता तेन्ना गोंयची उदक पुरवण खंडीत जावची न्ही म्हणून WRDन उपाय काढला. कालव्याचे काम येता तेन्ना धरणाचे उदक शापोरा न्हंयत सोडप आनी साळात ते उदक पंप करप ते खातीर साळ न्हंयचेर बराज बांदपाचो निर्णय घेतला म्हणून WRD मंत्री प्रुडंटा कडेन उलयला. सध्याचे तिळारी कालव्याचे महाराष्ट्रा वटेन काम चल्लां, म्हयन्याभरात जावपाचें. हे कॅनल जे आसा पळय न्ही सादारणशे 30 वर्सां पयलीं बांदिल्लें, 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्लें आनी त्यामुळे ताजी डागडुजी रिपेर वर्क हें करूंकूच जाय. आनी त्या नुसार आमी आतां कितें केल्लें आसा, जर जायत जाल्यार न्हंयक जें उदक येता तें उदक आमी लिफ्ट करतात. आनी हो जो इशू आसा म्हणजे कॅनल दुरुस्त केले की कॅनल बंद करपाचें, गोंयांक उदक मेळप ना वगैरे, नॉर्थ गोवा आमकां उदक मेळप ना, उदकाची अडचण जावपी आसा पळय न्ही शेती खातीर आनी पिवपा खातीर बी, हाजेर एक परमनंट उपाय करपाक केल्लो आसा. आनी तो परमनंट उपाय असो आसा, जेन्ना जेन्ना एखादी डॅमाचें म्हणजे कॅनलाचें काम दुरुस्तीचें जाता त्या वेळार न्हंयक ताणें उदक सोडपाचें. न्हंय जें आसा पळय न्ही तें न्हंयक उदक सोडपाचें, तिळारी न्हंय किंवा आमच्या आमी शापोरा म्हणटात. आनी तें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी हांगसर साळगांव जें आसा पळय न्ही थंय आमी बॅरेज बांदतात मोठी, जेचें काम मुखार 1-2-3 म्हयन्यात सुरू जातलें. ती मोठी बॅरेज तशी जाली न्ही थंय आमकां उदक जाय तशें लिफ्ट करपाक डायवर्ट करप एक्चुअली न्हंयतल्यान डायवर्ट करून सकयल हाडप उदक, न्हंयतल्यान सकयल हाडपाचें, लिफ्ट करपाचें वयर हाडपाचें. ओके. आतां हें काम चालू आहा पळय न्हू, अंदाजे खर्च कितलो आसतलो तेका आनी कितले? हे सगळें काम जें आसा तें आमच्या अखत्यारीत येना, तें तांचे लेवलाचेर थंय आमच्या महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान. ताजो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन आमकां ते मेळूं ना. तेंचे एरियेन आहा ते कॅनल, तांचे एरियेन ते मेन कॅनल जो आसा पळय न्ही तोच कॅनल ते रिपेर करता. आमकां इम्पॅक्ट जावपी एरिया खंयचे आसतले ह्या खातीर? ना आमकां इम्पॅक्ट म्हणजे नॉर्थ गोवा उदकाची जी अडचण आशिल्ली पळय न्ही ताचेर आमी PWD कडेन सिरीज ऑफ मिटिंग्स घेतल्या. फाटल्या 3-4 मिटिंग्स घेतल्यो फाटल्या 15 दिसांक आनी उदक सारकें स्टॅबिलायज जाल्लें आसा. ओके. आनी ते उदकाची अडचण जावची ना आनी ते न्हंयतल्यान पंप करता जाय त्यो? हय. हणजुणा दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर लक्ष दिवंक हायकोर्टान खासा समिती नेमल्या. थंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाची कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतना त्या बांदकामा विशीं कोर्टान पंचायती कडेन एक्शन प्लान मागिल्लो. हणजुणें पंचायतीन नो डेव्हलपमेंट झोनांतल्या 26 स्ट्रक्चरांक नोटीस धाडून काम वेवसाय थंय बंद करूंक लायला. पंचायतीची कोर्टाक जाप. सर्वे रिपोर्टान 275 बेकायदेशीर बांदकामां आसात. Following the High Court order in suo motu PIL, Anjuna Panchayat has identified 275 structures been put up in no development zone in Anjuna beach belt. Today, Anjuna Panchayat informed the High Court that a stop work order has been issued to 26 such illegal structures. Soon, the so-called notice will be issued to remaining structures. The High Court today has also constituted one committee comprising Anjuna Panchayat officials, BDO and local police officers to monitor the illegal structures in that area. In Anjuna illegal construction on beaches, the High Court has recorded that the Panchayat has issued stop work or stop commercial operation orders to around 26 establishments who Panchayat found that they are prima facie illegal. Now the court has said that these orders have to be implemented. The court has constituted a committee of the BDO, secretary, police inspector and the sarpanch of the village panchayat to monitor this implementation. So therefore, insofar these 26 establishments are concerned, there will be a closure of commercial activities or closure of the construction activities if they are going on. What about remaining structures? Remaining structures, the panchayat will issue show cause notices and they will be heard by the panchayat or reply will be taken by the panchayat and the panchayat will pass orders on them. When is the next date of hearings? This is gone in January now. The next date is given in January. Mukesh Kumar for Prudent. काणकोणा जावपी लोक उत्सवाक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू येना. यजमान आमदार रमेश तवडकारान मिडियाक सांगले. एकाच वेळार 2 VVIP येवंक शकना. प्रधानमंत्र्याच्या भेटेचे तंत्रीक रजाव. काणकोण लोकोत्सवाक राष्ट्रपती येना. थळावो आमदार तवडकरान तंत्रीक अडचण सांगली. त्याच दिसांनी खंय प्रधानमंत्री गोंय भोंवडेर. एकाच वेळार 2 VVIP खंय येवंक शकना. 11 तारखेच्या दिसाचे पंतप्रधान येता. 2 मोठे VVIP शासनाने एकाच ठिकाणी येवंक शकना. त्यामुळे सरकारी कार्यक्रम असले कारण आसा त्या कार्यक्रमाक पंतप्रधानाक मान्यता दिल्ली आसा. त्यामुळे या कार्यक्रमाक आम्ही आमंत्रण दिल्लें ते मान्यताय दिल्ली. अशा या टेक्निकल अडचणीमुळे आमच्या देशाच्यो राष्ट्रपती मामय द्रौपदी मुर्मूजी त्या कार्यक्रमाक येवपाक शकना हाची नोंद जी आसा ती तुमी सगळ्या पत्रकारांनी घेवची. जे ग्रामीण खेळ आसात
ताजें मोठेपणान प्रदर्शन कार्यस्पर्धा आणि या लोकोत्सवा निमित्तान आसनी जे अशे लुप्त जाल्ले खेळ आसा ताजे आमकां ती एक दर्शन ती खेळ खेळले वतले आणि ह्या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आसनी 5,000 स्पोर्ट्स पर्सन जे खेळले आसा ताजी नावनोंदणी जाल्ली आसा. इतले मजगती गोंय विधानसभेच्या सप्तकभराचे शियाळी अधिवेशन जानेराच्या पहिल्या वा दुसऱ्या सप्तकात जावये. 8 ते 10 दिसात खंय सविस्तर शेड्यूल थारतले. नेक्स्ट असेंब्ली सेशन जे आसा न्ही ती वर्सांक आमकां जानेवारी फर्स्ट वीक किंवा सेकंड वीक त्या संदर्भात फाटल्या वाटची 8-10 दिसां भितर आसा न्ही ताजो एक डेट्स जे आसा न्ही कन्फर्म जातली आनी हो नॉर्मली एक सादारणशे एक वीक आसता ते अजून त्या संदर्भात हांव सिटींग करूंक ना. त्या एक सिटींग करतकच जे आसा न्ही कित्याक जो ताका हाका मान्यता दिवपाचें एक बजेटाक जे कांय जाल्यार मान्यता दिवपाक जाय त्या मागीर शॉर्ट सेशन आसता नॉर्मली एक 4 दिसांनी किंवा 6 दिसांनी. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोयच्यो प्री बजेट मागण्यो घेवन गोयचो मंत्री मामीन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणाक मेळ्ळो. तिची सगळ्या राज्याबरोबर प्री बजेट बसका जाल्ली ती गोंयाक चुकिल्ली. केंद्राच्यो स्किमी गोंयाक 90% केंद्र आणि 10% राज्याचो वांटो म्हणून प्रमाणात दिवच्यो म्हणून प्रस्ताव. सिवरेज रस्ते हेर इन्फ्राक पयसो एंटरटेनमेंट उद्देगाक टॅक्स हॉलिडे मागल्या. प्री बजेट मिटींग कन्सल्टेशन जे आसता स्टेटींग कडेन पूण ते दिसा माननीय मुख्यमंत्री पावना आनी हांवूय पावना. गोंयचे खातीर कितें कितें केल्लें जाय बजेटान स्पेशल ट्रिटमेंट आमकां कितें जाय तें डिस्कस करपा खातीर हांव दिल्ली ते मेळपा आयिल्लो. हांवें एकूच सांगलें आमकां जो रेशियो जे सेंट्रल फंड्स मेळटा ते 60-40 आहा ते नॉर्थ इस्टर्न स्टेट जे 90-10 मेळटा तशें जावपा जाय नाजाल्यार गोंय आमचें सफर जातलें म्हणून म्हाका दिसता आमी मोर देन म्हणजे 100 lakhs टुरिस्ट येवपा शक्यता आसा. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी वाडोवपा जाय. आमचे लोकल लोकांक त्रास ना जाता तशें आनी तें करपा खातीर आमकां चड मदत जाय. सेंटरा कडेन आमचे सुएज सिस्टम सारकी फिक्स करपा जाय. रस्त्या खातीर आमकां पयशे जाय. गोवा should be given a tax holiday for entertainment industry. आमचे स्टुडिओ आसपा जाय. आमचे फिल्म शूटिंग लोकल्स आसपा जाय. सो दॅट एवरीबडी कनेक्टेड वेदर फ्रॉम हॉलिवूड or बॉलिवूड or टॉलिवूड comes to Goa. We got liberated much later in 61. आनी 2 प्लॅन पिरियड आमकां मिस जाल्ले गोंयचे खातीर. ताका लागून हे मेकअप करपाक तेन्ना आमकां चड पयशे जाय जायना. हे हांवें थिंगा मांडावळ केली आनी ती बरी सिंपथेटीक आशिल्ली. पणजेची फेरी रद्द केल्या म्हणून खबरो पातळ्या ती सारकी न्ही. प्रधानमंत्र्याच्या सुरक्षेक लागून ती फेरी फुडें धुकल्ल्या म्हणून महापौर रोहित मोन्सेरातान स्पश्ट केलें. 12 तारखे उपरांत 3-4 दिसां खातीर फेरी भरतली. पणजे सिवेज रस्त्यांची कामां बरी स्लो चल्ल्यात. ती कामांय बेगीन करची म्हणून खंय संबंधीत खात्याक सांगलां. Regarding the Panjim ferry, now there has been news going around that we were cancelling it. Now it was originally on the promenade. Okay, so that part now because of security reasons for the Prime Minister's visit, we cannot have it there. So what we were planning on doing is say on the 12th or the 13th, for 3 or 4 days after that, we will have the ferry in that area once the Prime Minister leaves. So now there was a negative police report that had come that was advising us not to do it there for security reasons because you cannot have setup, you cannot have vehicles parked on the road. For those particular reasons. There is no issue with that. It was only the one that used to happen on the promenade. Now that will stop also. So now all considering he's the Prime Minister of our country also now. There are security reasons for his visit also now. Unfortunately it coincided with the thing so we cannot do anything about that. But we understand the concerns of the people also. There are vendors also that need to look after their livelihoods. So because of that we are not cancelling it. We have postponed it now. So it was going to happen till the 11th. We'll postpone it for like say the 12th or the 13th. We will have it for 3 or 4 days after that. So we'll give everyone an opportunity to have the thing also. The meeting today held at the collector's office at 1 o'clock. So all the concerned departments were called. So we had told them to basically expedite the works. Now they had promised us a completion date of 31st of March for most of the thing. See the sewage work in the central city is going as per plan. The road work is going a little slow also, we will acknowledge that, but they have assured us that they would speed up the entire thing. गोंयांत फाल्यां सावन सुरू जावपा आशिल्ले वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसीची तयारी नेटान चल्ल्या. 4,500 देश विदेशी डेलिगेट्सांनी नोंदणी केल्या. 215 कंपन्यो, मोठ्या आयुर्वेदीक ब्रँड्स, वखदा कंपन्यो आनी आयुर्वेदा कडेन संबंधीत शिक्षण संस्था आनी संशोधक संस्था आरोग्य एक्सपोत वांटेकार जातले.
दिल्लीत केंद्रीय आयुष मंत्रालयाची कर्टन रेजर मीडिया परिषद। वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी सपोर्ट करता है और विज्ञान भारती और कई सारी देश की जानी मानी संस्था इकट्ठा होके ये जो एक मिनिस्ट्री आयुष सपोर्टेड जो पहल है उसमें ये 9th चैप्टर उसका गोवा में होगा और उसका ओवर 4,500 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस 53 कंट्रीज वहां आएंगे। 400 foreign delegates also have already confirmed their participation. There would be 6 main plenary sessions, 6 concurrent plenary sessions, and various associate events, 20 associate events such as International Delegate Assembly, WHO event on traditional medicine, Guru Shishya meet, and there would be 24 lectures of eminent personalities from across the world. Alongside of World Ayurveda Congress, there would be Arogya Expo as well, where more than 215 companies, leading Ayurveda brands, medicine manufacturers, and Ayurveda-related educationals and research and development institution have also confirmed their participation. फिफा वर्ल्ड कपाक कतारात खास उबो केल्लो स्टेडियम 974 मोडटले। कताराच्या वाळवंटात उबारिल्ल्या ह्या ओपन एअर स्टेडियमार 7 गेमी जाल्ल्यो। राती ब्राझील आड दक्षिण कोरिया निमाणी। ओपन एअर आशिल्ल्यान थंय रातच्योच गेमी जाताल्यो। 40,000 सिटींग कॅपॅसिटीच्या स्टेडियमाक 974 नाव कताराच्या आंतरराष्ट्रीय डायलिंग कोडावयल्यान दिल्ले। ही आशिल्ली सकाळची अपडेट। परत रोखडेच मेळुया। फ्रंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप आर। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।